Hello students, accountancy class for 12. In this video, we will see problem based on issue of share. Okay, so see here, Kapil Traders issued 5,000 equity share of rupees 100 each. So 5,000 shares issue केल्या of 100 each. And in the next given at a premium of rupees 545 each. So answer, during the application time they are going to collect rupees 50 from the applicant. So rupees 50 per share price जी आसा पळय शेअराची. ओके, सो कोणी कितले शेअर्स घेतले तेका मल्टिप्लाय बाय 50 करतले आणि तो अमाउंट कलेक्ट करतले. सेम वे हांगासर ऑन अलॉटमेंट rupees 595 कलेक्ट करतले, बट हियर गिवन including premium. So this is a very important problem related to including premium. तो हांगासर पळयात, आता 50 रुपीज ड्युरिंग द एप्लिकेशन टाइम कलेक्ट करतले. आता उरलो कितलो 100 50 केले जाल्यार कितले उरले 50 उरले. सो हांगासर एक्चुअल अलॉटमेंट अमाउंट कितलो आसा 50, पण तेका हांगासर अमाउंट ऍड जाला. ओके, तो कितें प्रीमियम. प्रीमियम म्हटल्यार शेअर प्राइस जी आसतली. ओके, शेअर प्राइस मोर दॅन द फेस व्हॅल्यू आसतली. ओके, सो जी फेस व्हॅल्यू आसा 50. ओके, सो त्याच्यापेक्षा कितें आसतली हांगासर प्राइस चड आसतली. सो शेअर प्राइस ही चड आसतली मोर दॅन फेस व्हॅल्यू, तेका प्रीमियम म्हणटले आमी. सो आता हांगासर अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लिकंट्स. सो हांगासर एप्लिकेशन आणि अलॉटमेंट अंडर एंट्री येतल्यो. सो एप्लिकेशन अंडर तुमकां सांगला हांवें दोन एंट्री, रिसिव्ड आणि ट्रान्सफर, आणि अलॉटमेंट अंडर दोन येतल्यो, ड्यू आणि रिसिव्ड. सो जेन्ना रिसिव्ड आसतले तेन्ना तुमकां सांगला डेबिट कितें जातलो, बँक अकाउंट डेबिट जातलो. बँक अकाउंट डेबिट आणि टू इक्विटी. सो शेअर प्राइस कसलो आहा तो टू इक्विटी शेअर एप्लिकेशन अकाउंट. ह्यो तुमचो अकाउंट कितें जालो क्रेडिट जालो. अमाउंट कसो घेवपाक जायो 5,000 इंटू एप्लिकेशनान आमी आसा सो 50. सो हांगा जस्ट बरोवन दाखयता तुमकां 5,000. एक्चुअली गरज ना बरोवपाचें, फक्त तुमकां कळपा खातीर 5,000 इंटू 50 कॅल्क्युलेटरार करात तुमी 2,50,000 अमाउंट येतलो हांगासर. सो ह्यो डेबिट जालो. सो बिंग एप्लिकेशन मनी रिसिव्ड ऑन कितल्या शेअर्साचेर 5,000 इक्विटी शेअर्साचेर एट रुपीज 50 ईच. एक एंट्री जाली. नेक्स्ट आता ट्रान्सफर. आता हांगासर अमाउंट आहा तीच एंट्री हांगा घेयाच. कोणाक जर कळना जाल्यार याद दवराच, हीच एंट्री हांगा घेवपाक जाय. इक्विटी शेअर एप्लिकेशन अकाउंट ह्यो तुमचो कितें जालो डेबिट, आणि टू ह्यो द एप्लिकेशन अमाउंट ट्रान्सफर जातलो टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंटान ट्रान्सफर जातलो. ओके, सो अमाउंट सेम उरतलो, सेम ट्रान्सफर जातलो 2,50,000. ओके, ट्रान्सफर टू काय जालो इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो दोन एंट्री क्लियर. फर्स्ट अमाउंट रिसिव्ड जालो बँक आणि एप्लिकेशन आणि शेअर कॅपिटल. नेक्स्ट आता अलॉटमेंट. ओके, सो आमकां हांगासर क्वेश्चनान सांगला अलॉटमेंट अंडर कितें आसा इन्क्लूड प्रीमियम इन्क्लूड कर म्हणून सांगला. सो हांगासर कितें येतलो फर्स्ट तुमची नॉर्मल जी एंट्री. सो कोणी जर माझे फर्स्ट व्हिडिओ बीन पळोवना ते पळयात. सो तुमकां हांगासर कशें एंट्री घेवप हें हांवें ऑलरेडी दाखयलें. सो हांगासर इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट हो तुमचो कितें जालो डेबिट जालो, आणि टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ह्यो कितें जातलो तुमचो क्रेडिट, आणि सेक्युरिटी प्रीमियम म्हणटा पळय इन्क्लूड तो हांगासर क्रेडिटाक ऍड करप टू सेक्युरिटीज प्रीमियम. सो टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट जो आसा पळय तो अमाउंट कितलो येतलो टोटल प्राइस कसो येतलो तो 595. ओके, सो ह्यो अलॉटमेंटान येतलो 595. ओके, इंटू कितले शेअर्स आसा 5,000. सो 5,000 इंटू 595 येतलो. ओके, सो तो तुम्ही कॅल्क्युलेटरार करून पळयात 29,75,000 येतलो. 29,75,000. आता इक्विटी शेअर कॅपिटल एक्चुअल कॅपिटल आता अमाउंट आमचो कितलो आसलो, याची प्राइस असली अलॉटमेंटाची 50. सो 5,000 इंटू 50. सो हांगासर 5,000 इंटू 50. सो क्रेडिटाक अमाउंट येतलो 2,50,000. आणि सेक्युरिटी प्रीमियम अमाउंट कितलो दिला आमकां 545 इंटू 5,000. 5,000 इंटू 545.
सो हांगासर कितलो येतलो 27,25,000 येतलो. सो हे दोगांची टोटल ह्या अमाउंटाक कितें जातली इतली बोथ साइड सेम आसपाक जाय. ओके सो नरेशन बरयतना काय बरयतले पळय बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सो कितले 5,000 इक्विटी शेअर्स एट रुपीज. ओके 5,000 इक्विटी शेअर एट रुपीज कितलो दिला आमकां पळयात हांगासर 595 तोच घ्या डायरेक्टली 595 आणि बरयतना इन्क्लुडिंग प्रीमियम बरयाच इन्क्लुडिंग प्रीमियम. ओके सो ही जाली प्रीमियमाची एंट्री आणि लास्ट एंट्री जी नॉर्मल जी आम्ही घेतात पळय तशीच घ्यायच. रिसिव्ड असलो म्हणजे कितें येतलो बँक अकाउंट कितें येतलो तुमचो डेबिट आणि टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट यो अमाउंट आमकां रिसीव जालो अंडर द शेअर अलॉटमेंट अकाउंट कितलो तो 29,75,000 यो अमाउंट आमकां रिसीव्ड जालो. सो मागीर हेजी टोटल कराच. ओके सो हेजी टोटल तुमकां येतली 64 lakh समथिंग चेक करात 64,50,000 ओके ऑन बोथ साइड 64,50,000. ओके सो जेन्ना तुमकां इन्क्लुडिंग प्रीमियम आसतलो तेन्ना तुम्ही अशे तरेन प्रॉब्लेम सॉल्व करतले आणि याद दवरात हांगासर सिक्युरिटी प्रीमियम थर्ड एंट्रीन ऍड जातली. ओके सो इन द नेक्स्ट व्हिडिओ आम्ही पळयतले कॉल इन एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लेम. ओके सो व्हिडिओ लाईक जालो जाल्यार लाईक आणि जर तितलो शेअर करात. थँक्यू.